सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या चवथ्या नोवेनाक बोम पार्ट सायबिणीच्या करीत भाशेन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया भू करून जी कोण गोरबेस्त आसात गोरबेस्त जावपाक सोदतात आनी भुरग्यांक जल्म दिला त्या सगळ्या आवयां पासत उस्तोर्यां पासत आमी करीत भाशेन हे भेटेंत मागुया. हेचें दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या JSC नासियो दा कॉस्ता हाच्या पयल्या वर्साच्या उगडासाक देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेलरॉय फुर्तादो, एबिगेल फेर्नांडीस आनी रोजबर्ट लुगस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी तांचे पासत खरीत भाशेन मागुया. आमची मागणी आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमच्या सगळ्या वेंचून काडलेल्या आमदारां पासत आमी मागुया आनी जे मुद्दे आमकां आमच्या राज्याक ह्या दिसांनी सतायतात हे सगळे मुद्दे आमी देवा मुखार दवरून देवाच्या हातान घालुया आनी ताचें सोल्युशन आमकां बेगीनूच फावो कर म्हूण आनी हे सगळ्यो झगडीं केस्तांवां जीं आसात आनी आमचेच बदें जी जो एकवट जावपाक फाटीं उरता ते आमी देवाच्या हातान घालुया. आमचे मदलो दुस्पट पयस कर आनी एकवट आमचे मदें घडून हाड म्हूण देवा लागीं मागुया. हे सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी बॉम पार्ट सायबिणीच्या चवथ्या नोवेनान आसा. आंकवार मारिया आपल्या जिवितान सदांच दुसऱ्यांच्या उस्क्यान जियेली आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आयती जाली. आयज जायत्यो फामिली आवय बापूय आपल्या पिडेस्त अपंगूळ भुरग्यां पासत सोंसतात. असल्या भुरग्यांक फावो तो इलाज पेकोणी मेळूंक आवयन बापायन तांची मोगान सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्यांचें बळ मागुया आनी आमी सोमेस्तांनी आमचे लागीं घडटा तो सहकार तेंको दिवंक आमकांय आंकवार मारये भाशेन आयती कोर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. एकवट आनी दुस्पोट भाव भयणीनो, वेगवेगळ्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां एकवटान येवंक आदार करतात. भोव करून जेन्ना आमी त्रासान पडटा आमकां त्रास जातात वो आमी कसल्या खत्र्यान आसा. तेच बरोबर जायते फावटी दुस्पोट जावपाच्योय वस्तू आसात. आमी घडये येसवंत जाल्या वो आमचें नांव वयर चडलां वो आमकां कितेंय तरी मेळटा दुस्पोट जाता. देवा लागीं बोगसणें मागुया. जायते फावटी एकवट घडटा त्यो वस्तू धरून आमी एकठांय येवचे बदलेक दुस्पट कोत्ता तसल्या वस्तूंक आमी चिटकून रावन आमी पयस जाल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपविधार आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो मनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोदकागेर सदांच सांकवार मरे, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे पोरमणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरोन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. एब्रावान बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदल्या कोरोनाच्या काळार केल्ले अपराध्यांक सुटका दिवंक जेजू मेलो. ते देवान आपोयलेल्यांक बासायलेल्यांक सासणाचें दायज मेलचे खातीर तो नव्यान कोरोनाचो मुद्दस्ती जावन आयलो. मनशांनी केल्ले पवित्र इस्नानान जेजू भितर सरूंक ना. असले पवित्र इस्नानान कोणे पवित्र इस्नानाचें फकत एक चित्र. तो कोणेंच म्हटल्यार सर्गीचे पवित्र इस्नानान भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. जसो महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले न्हय तें रगत घेवन पवित्र इस्नानान भितर सरता, तशेंच क्रिस्तान आपली भेटोवणी बोगोर बोगोर करची गरज पडली ना. अशें जालें जाल्यार संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटीन आपणाचो योद करूंक पातो काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जसो मनीस एक फावट मोडटा आनी त्या उपरांत ताका जोडटी आसा, तशेंच सासणाचें पातकांक आपणाक घेवंक काडून उडोवंक क्रिस्तान एक फावटी आपणाचो योद केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय पूण ताजी वाट पळोवन आसा तांकां तारणाचो इनाम दिवंक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सोबीत सुंदर, ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सरवून दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. इस्रायलाच्या कुलांताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत धरून सर्वेस्परान आपली सरवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. शेकान शेक पितिमेचेर देवाची सरवण फांकली. आख्खे पवित्रेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितांक घडोवन गाव, आनंदाचे उलास सोड. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. किण्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुरे सिंगांत वाजोवन सर्वेस्पराच्या रायाची टुणटुणीत वांकडणी कर. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात, ताणें तर ओचोरयां करून दाखयलीं. उद्गार.
आमच्या समिया जेजूचे क्रिस्तान मरणाचो भोसम केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओलोमांक पडजडलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरुजाल्याक जावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेलझिबूल बसला आनी देंवचाराचे प्रधाना उद्देशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजू वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरून नजो, आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरून नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो, ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बळिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बळिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशांच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत ती लेगून. पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे एकवट आनी दुस्पट. भाव भयणीनो, आयज सुरवातीच्या उतरांनी आमी उगडास केला आनी सुरवातेकूय हांवें म्हणलां, वस्तू आसात वो घडयो आसात ज्यो आमकां एकवटान येवपाक आदार करतात. तशेंच वस्तू आनी घडयो आसात ज्यो आमकां दुस्पट घालतात. एकवट हाडटात त्यो वस्तू चड करून जेन्ना आमचें जिवीत एके भशेन खत्र्यान पडटा, आमकां त्रास जाता, आमचे लागीं कितें ना, उणें पडलेलें आहा जिवितान, एकामेकाची आमकां गरज पडटा एके भशेन, तेन्ना एकवट घडपाक बरें जाता. दुस्पट भोव करून आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना आमी जैतिवंत जाल्या आनी आमी म्हणूंक लागता, म्हजें जैत, हांवें केलां, म्हाका लागून जालां, फकत म्हज्यान करपाक जाता. वो आमकां फायदो जो जाता, कोण आमकां दुडू दिता, कोण आमकां काम दिता, कोण आमकां कसले फेवर्स दिता, तेन्ना आमी दुस्पट करपाक तयार आसा. वो आनी कोणेय घडये आमकां चाडून घातल्यात वा आमची तकली पिड्ड्यार केल्या एकामेकाचेर, दुबाव घातल्यात तकलेन, सस्पिशन्स घातलेलीं आसात तकलेन, आमी दुस्पटाचे वाटेन वेता. आयज दोनूय वाचपां आमकां एकवटाची खबर आनी जेजू ह्या एकवटाचो मध्यस्थी हें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जरी तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारली आनी आमच्या सद्याक जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी आमच्या राज्यान जें कितें घडटा हाचेर नदर मारली जाल्यार हें वाचप आमच्यान एकदम बरे भाशेन समजूंक जाता. ह्या दिसांनी मोठ्ठें झूज दोन राज्यां मदें, गोवा आनी कर्नाटका, इशू मादेई
ताचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमीच गोंयकारां आहा ती म्हणटा जे कर्नाटकाचे आसात, कन्नडिगज आहा ते सगळे एकवटान आसा आनी खरेपणी ते एकवटान आसा ते आमकां दिसता. तांचे आमदार एकवटान आसात, तांचे खासदार MPs जे आसात ते एकवटान आसात, तांचे बरोबर जे शेतकार आसात त्या वाठाराचे तेय एकवटान आसा, लोक जो आसा तोय तांचे बरोबर एकवटान आसा. तांची मांग एकूच, मादयेचें उदक आमकां जाय, आमकां गरज आसा. ही खरेंच गरज आसा काय ना ती वेगळी गजाल, पण सगळे जाण एक भाशा उलयतात, आमकां गरज आसा. तेच बरोबर दुसरेय लोक जे आसात जे कडेन त्या वाठाराचे न्हय, दुसरे कडेचे पूण आपलो लोक, आमचो लोक अशें म्हणटात ते पासून तातूंत थोडे एनवायरमेंटलिस्टूय आसतले, तातूंत थोडे चिंतपी आसात ते सायंटिस्ट पासून आसतले, पूण आपल्या लोकां वाटेन ते एकवटान आसात. ही आमी सगळीं म्हणटा. कन्नडिगाज ते बराबर आसात. बॉर्डर क्रॉस करून गोंयां येवया, आमकांय गरज आसा आनी आमची इकॉलॉजी पिड्ड्यार जावपाची आसा, आमची नदी काबार जावपाची आसा, हें सगळें जाणात आमी. तरी आसतना आमी गोंयकार एक ना, आमचे आमदार एक ना, झगडटात बेश्टेच. एक पॉयंटाचेर तांच्यान अजून पासून निर्णय घेवपाक जायना. ते फकत एकामेकाक क्रिटिसायज करपाक आनी एकामेकाक खाला उडोवपाक आसात. आमचे एक्टिविस्ट आसात, एक्टिविस्टां मदें हो एकवट ना. एक एकलो हांवें केलां हांवें केलां हांवें केलां हें म्हणपाक सोदता आनी त्या बोवाळान दुसऱ्यांक बोटां दाखयता. हो तेजो एजंट, तो तेजो एजंट आनी तो आनी कोणाचो एजंट. तेच बरोबर एकामेकाच्यो ज्यो मांडण्यो आसात वा एकामेकाचे इंटेन्शन्स जे आसात, हेतू आसात हें काम करपा बाबतीन वो ताळो उबारपा वाटेन, ते हेतू आसात तांचेरूय आयज व्हडलो प्रश्न घातलेलो आसा, क्वेश्चन मार्क. कित्याक कोत्ता तो? आपणा पासत कोत्ता. तो कित्याक कोत्ता? आपणाक पयशे मेळोंक जाय म्हूण कोत्ता. तो कित्याक कोत्ता? तो त्या MLAचो मनीस. जायत्यो असल्योय वस्तू आयज आमी गोंयकार एकामेकाच्या मनान घालता. दुसरे वाटेन आमी सत मानता ती रोकडीच सत मानता. जें कितें पॉजिटीव आसा तें आमी गोंयकारां सत मानपाक तयार ना. जे कितें फॅक्ट्स आसा आमच्या दोळ्या मुखार, जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तें आमी मानून घेवपाक तयार ना. पूण इल्लोसो कितें दुबाव घातलेलो आसा, सस्पिशन घातलेलें आसा, भोव करून दुसऱ्यांचें कितें वायट उलयल्लें आसा आमी रोखडें सत मानता. आमी रोखडो ताचो प्रचारूय करता, जावं फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस फॉवर्ड करीत रावता. ती सारकी आसा सारकी ना आमकां पडलेलें ना. आमचे न्यूज चॅनल आसात तेय बीन आपणाक जाय तसलीं कॅप्शन्स घालून, आनी न्यूज रिपोर्टर्स आसात तेय बीन आपणाक जाय तसलीं कॅप्शनां घालून हो न्यूज आयज लोकां मदें धाडलेलो आसा. एकवटाचें भोव थोडें दुस्पट करपाचें चड. आनी ह्या पासत घडये जेजून उतरां म्हणल्यार ती आमचे सवें खरीं जायत गाय. खंयचेंय राज जें आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें उबें उरूं नजो. जेजू पॉलिटिकल खबर कोत्ता, राज्याची खबर कोत्ता. आमचें राज, गोंयचें राज, कर्नाटकाचें राज, तें राज. म्हादयीक लागून आमी उबे उरतले काय आमी उबे उरूं नजो? आपणाचेरूच जरी तर फाटलेलें आसा जाल्यार आनीक चिंतपाची गरज ना. आमच्यान उबें रावूं नजो. पूण जरी तर आमी एकवटान आमी फाटोंक ना जाल्यार करूंक जाता. दुसरी वस्त जी जेजून सांगल्या एकदम गरजेची व आमकां समजूंक गरजेचें, बळिश्ट कोण आसा आनी कोणूय जरी तर ताका लुटूंक सोदता जाल्यार कितें करपाक जाय तेंय सांगलां. आमी बळिश्ट, आमी म्हणटा आमी गोंयकार, आमी कोणाक भिवपाचे न्हू, आमी बाराबर येत जाल्यार आमी सगळें जाग्यार घालतले, काबार करतले, उतरां आमचीं एकदम बरीं. आमी नीज गोंयकार, उतरां काय बरीं, नीज गोंयकार. पूण आमच्या गोंयकारपणान निजाचें जें कितें आसा तें नाच जाल्लें आसा. आनी तें ना जावपाक म्हणल्यार आमचो इगो, एक एकल्याचो इगो आसा. आमकां जो फायदो इल्लो फायदो मेळटा. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी भिवकुरी, बाराबर येवपाक आमकां भिरांत दिसता.
कोण सारकें उलयता ताचे बराबर उबो रावपाक भिरांत दिसता, ताचे बराबर एक फोटो काडपाक पासून आमकां भिरांत दिसता. जे कोण एक्टिविस्ट आसात तांचे बराबर आनी उबे रावपाचें न्हू. कित्याक मागीर MLA आहा तो विचारतलो, सरकाराचे मनीस मंत्री आहा तो विचारतलो, ताचे बराबर कित्याक गेल्लो, ते रॅलीक तूं कित्याक पावलो, अशें म्हणून आमी भिवकरी आसात, देखून मुखार सरनात. देखून काय बरें जेजून म्हणलां, जरी तर तुका लुटपाक जाय जाल्यार तो बळिश्ट मनीस आहा ताका बांदून घालपाक जाय पयलीं. आयज आमकां बांदून घातलेलीं आहात गाय बळिश्ट. आमी आमचे छातीर मारून म्हणटा आमी बळिश्ट, आमी गोंयकार, निजाचे गोंयकार. पूण आमकां गोंयकारांक बांदून घातलेले आसात आयज. आनी बांदून घातल्यात ते व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. आमकां दाखयलां, आड दाखयलां, आमकां थोडे पयशे दाखयल्यात, आमकां थोडे दुबाव दाखयल्यात, आमकां एकामेकाक सकयल उडोवपाक फुडें आमचे सैमानूच आसा. आमी म्हणटा कुल्ल्या भाशेन आमी एकामेकाच्या पांयांक धरून ओडूंक एकदम बरे आसात आमी. म्हणटच ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमकां आमचे विकनस आसात तें घेवन आयज आमकां गोंयकारांक बांदून दवरलेले आसात. आनी हें सगलें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. हें जाता म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा. रडटात आमी जायतीं जाणां आनी आमी म्हणटा आमी सांबाळपाक जाय, तरी पूण एक वस्त करूंक जाय ती आमी करिना, ती म्हणल्यार बाराबर येवप, एकठांय येवप. आनी ज्या मेरेन आमी एकठांय येवची ना त्या मेरेन तें जावचें ना. पवित्र पुस्तकूय आमकां सांगता, खुद जेजू सांगता, जें राज आपणाचेरूच फाटलेलें आसा केशेंच उबें उरो नजो. हें जाणा आसतनाय आमी तरूय पूण तेंच करतले, तरूय पूण आमकां समजना. तर भाव भयणीनो, एक जावपाक आमकां कितें तरी आसा गाय. दुस्पट पडपाक आमकां जायतीं कारणां आसा. एक जावपाक आनी खंयच आमच्यान एकठांय जावपाक जायना जाल्यार जी आमची गरज आसा, आमची इकॉलॉजी आसा, आमच्या राष्ट्राची वा आमच्या राज्याचें जो स्वाभिमान आसा तो जरी तर आमकां एकठांय करिना, आयज एकवट करपाचो व्हडांतलो व्हड सूर्य आमच्या मुखार आसा. जेजून आपल्या रोगतान आमकां एकठांय केल्लीं आसात. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांचे चिठीन आमी आयकता, जे याज्ञीक आसात, महायाज्ञीक आसात, ते जायतो यत्न करतात. आनी तो यत्न करपाक ते बैलांचे, बोकड्यांचें असलें रगत वापरताले. कित्याक रगत गरजेचें हे यत्न भेटयता आसतना. पूण जेजून जेन्ना यत्न केलो तेन्ना जेजून आनीक कोणाचें रगत वापरूंक ना, फकत एक यत्न. हे महायाज्ञीक जे आसात तांकां परतून परतून हे यत्न करचे पडटात, वर्साच्या वर्साक यत्न करचे पडटात. हांव एक याज्ञीक कसो म्हाका दिसाच्या दिसाक हो यत्न ह्या आल्ताराचेर करचो पडटा, जेजूक हाजीर करचो पडटा. पूण जेजून हो यत्न फकत एक फावटी केला, एकूच यत्न. आनी ताच्यान तो एकूच फावटी करूंक जालो कित्याक ताणें आपलें रगत वारयलां. आनी खंयच्या मेंढऱ्याचें, बैलांचें आनी कोण मनशांचें रगत वारोवंक ना. देखून तो यत्न परतून परतून करूंक गरज ना. आनी ह्या यत्नान ताणें आमकां सगल्यांक एक केल्यान. खुर्सार आपल्या वारयलेल्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक एक केल्यान, आमकां सगल्यांक सोडयल्यांत, निवळ केल्यान. हें आयज आमी पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आयकलां. आनी हो यत्न भाव भयणीनो जेजून जरी तर केला जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां घटाय दिता. आमकां समजूंक ही समजणी आनी बुद्ध हें सगळें आमकां फावो करता. जरी तर ही पवित्र आत्म्याची देणी आमी घेतली आनी जेजू सवे आमी एक जालीं जाल्यार आमकां हालोवंक धोलोवंक कोणाच्यानूच जायना. पूण एकठांय आसांव काय आमी जेजू सवे मानून घेवपाक आमी तयार आसांव काय. जेन्ना ज्यो ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात दर दिसाक आमकां पवित्र पुस्तक त्योच वस्तू सांगता. ओडून हाडलेलें न्हू, पूण दिसाच्या दिसाक जें देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा त्याच उतरान आमची दिसा दिसपट्टी घडणी आमकां दिसती पडटा. आयच्या वाचपांनी आमचे मदें जो दुस्पट आसा तो दिसती पडटा आनी ह्या दुस्पटांतल्यान आमचें निसंटन जावपाचें आसा तेंय दिसती पडटा. ताचें सोल्युशनूय आमकां दिसती पडटा. जेजू सवें एक जावपाक जाय सगलीं. आमी भावार्थी जीं आसात, क्रिस्ती भावार्थी आसात, आमीच जरी तर पयलीं आमच्यान एकठांय येवपाक जायना जाल्यार दुसऱ्यांक आमच्यान सांगूंक जायना. आनी जरी तर आमचे मदें ही येद्दी व्हडली शिकवण आसा आनी खुद जेजू जाणें आमचे पासत रगत वारयलां आनी आमकां एक केल्यान,
ताचे भोंवतणी आमच्यान जरी तर एक जावंक जायना जाल्यार आमी धोंगी, वी आर हिपोक्रिट्स. आनी आमची हिपोक्रेसी जी आसा ती सगल्याक वयर तावन सकल, आमचे वडील आसात थिंगा तावन मोदें जे कोण आसात, जे उलयतात आनी जे कोण कांयच उलयनात, बेस्तो लोक आसा, सगल्या मदें हिपोक्रेसी आयज आसा. वी आर हिपोक्रिट्स. आनी ज्या मेरेन आमी हिपोक्रिट्सूच आसात, आमी ज्या मेरेन धोंगी आसात, आमचें निसणटण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. म्हणटूच कितें एक करूंक जाता, जेजूक चिटकून आमी परतून आमचे जे इगो आसात वा आमची जी आशा आसा आनी आमचो फायदो पळोवप आसा तें कुशीन दवरून एक वस्त पळोवन आमचें राज वा आमची फुडली पिळगा येवपाची आसा आनी आमच्या राज्याचें जे आमकां दायज आसा तें पळोवन आमी एक बाराबर येवपाक जाता. जेजू सांगता वो आमचो काशांव तयार करूंक जाता. सगल्यांनी आमी तयार रावूंक आमचें गोंय त्या काशावान घालून आमी त्या काशावांक पडोवंक एक एक हिडो मारून दवरपाचो. निमणो आहा तो आपले आपूण पडटलो आनी आपले आपूण आमी मरोन काबार जातलीं. जे भशेन जेजून म्हणलां, जें राज फांटोन गेल्लें आसा तें उबें उरूंक नजो. जाल्यार निर्णय वो उबें रावपाक जाय काय पडपाक जाय. आनी जरी तर आमी म्हणटा, चडशीं जाणां आमी म्हणटले आमकां उबीं रावपाक जाय, फकत उतरां उलयलीं कांयच जायना. उतरां आसात तें आमच्या करण्यांनी बदलोंक जाय. तेन्नाच आमच्यान हें बरेंपण जें जेजू आमकां दिवपाक सोदता, जें आमकां दिसाच्या दिसाक दाखयता तें पळोवंक पावतले हांव, आमच्या जिवितान घालूंक पावतले हांव, आमचें जिवीत राखूंक आनी सांबाळूंक पावतले हांव. तर जेजू आपल्या रोगता वरवीं आमकां हें जिवीत दिता, हें जिवीत आमचे पासत सांबाळटा आनी दिसाच्या दिसाक तें नवसरता. तर ही नवसरणी आमच्या जिवितान घेवया. जेजू आमकां सांबाळटा देखून खुशाल जावया आनी हें जिवीत जिवंक दुस्पट न्हय पूण एकामेका सवें एकवट घडोवन हाडुया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें घालताय त्या ओंठ्यान, कितें घालताय ते गालची, यादीक बाबा कितें वेगळी म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोरांचो सर्वेस्वर तूं, सरकारी संसार भरल्या तुज्या वैभवांत, मुत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्वराचें नांव येता ताका सय, मुत्सर्गी तुका सय सय.
बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो करता आनी एका जितले पियेता तितलेच मोती तूं वैभवान सोद आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदत्ता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. जायते पावटी आयकलां, जायते पावटी म्हणलां. आमी पडटा तेंय आमकां दिसती पडटा तरी पूण आमी एकठांय रावपाक जायती फाटी सरता. कृपा मागुया देवा लागीं आमच्या मनान जेजू सारकी चिंतनां आनी आवंडे घाल आनी जेजून आमकां हाडला तो एकवट आमी जियोंक आनी तो आमी भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T26 पेज नंबर 215. T26. Maria mai colpeci Cotavin somnoleni Maria mai Jesusi Maria mai Mosi Maria mai colpeci
O Mary most holy, you, by a special privilege from God, were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood, neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection. Our Lady of Good Childbirth, pray for me.